प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 31 ते 35 पर्यंत. लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 31 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोणाक म्हूण ह्या पिणकेच्या मनशाक हांवें सोद करची? ती कोणा सारकी? मैदानार बसून रावतो आनी आपल्या केल्ल्या पंगडाच्या वांगड्यांक असो उलो करतो भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां नाचपाची संगितां वेणूचेर वाजयली, पूण तुमी नाचूंक नात. आमी तुमकां विलापाची गितां गायली, पूण तुमी रडूंक नात. तर जोहान बातिस्ट जेवण खाण चाखीनासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी बेबदो, 2 वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय ओळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दितात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां पूर्ण सजमणी मेळचे खातीर 31 वडी पयलीं कितें घडटा. जेजू फारिजियांक धर्मशास्त्र्यांक लोकांक सांगता. तो म्हणटा जेन्ना जोहान बातिस्ट ह्या संवसारान येयलो, लोक म्हणून लागलो ताचेर एक देंवचार बसला. तो कांय खायना, तो कांय पियेना, आनी तो एक कसलो मनीस गाय. कित्याक तो ओराण्यांत तेंचो शिकयतालो, तो लोकां मदें जियेतालो न्हय. आनी तांकां ह्या फारिजियान धर्मशास्त्रीन ताका नाकारलो. फकत 2 वसूलदारांनी वचून थंयसर आपल्या पातकांचे बोगसणे मागले आनी तांचें जिवीत बदललें. आतां जेन्ना जेजू येयला, जेजू आतां ह्या पातक्यां बरोबर जेवता, खाता. ताका म्हणटात पोटयो. ताका म्हणटात तो जेवता आनी कसल्या मनशा बरोबर जियेता. पूण जेजू थंयसर तें कोत्तालो कित्याक तांकां जेजूच्या देवाच्या राज्यान हाडपाक. आनी आयज बाबणीनो, जेन्ना जेजू ही सजमणी दिता, आमकां ही जाणवायेची सजमणी कशी मेळटा. बाबणीनो, जाणवाय म्हणजे कितें? देवाची जाणवाय म्हणजे कितें? जेन्ना आमकां कितें खबर आहा, केन्ना कोण आमकां कसली खबर दिता, कसलो डेटा, कसलें इन्फॉर्मेशन, कसलें म्हणटा ती खबर दिता, कशे भाशेन आमी ती खबर आयकून ताजेर आमी म्हणटा ते बरें आमी तें नियाळ कोत्ता आनी तें आमी जें आयकलां तें कोत्ता. जेन्ना कितें देवाच्या उतराचेर भायर आसा तें आमी केन्नाच आयकुपाची गरज ना. म्हणटच भाव भयणीनो, संवसाराचो लोक जें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तें उलयता आनी आतां आमची चिंत ना देवाच्या उतराचेर आड वेतात. म्हणटच जें आमी देवाच्या उतराचेर आड आयकता तें आमकां भिरांत हाडटा, आमकां देवाच्या जाणवायेन चलपाक दिना. आनी आतां आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन जियेता? आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जियेता. हांगा कितें घडलें, ताणें कितें म्हणलें, ताणें कितें सांगलें, तो कितें चिंतता, ह्यो वस्तू घेवन आतां आमी देवाची खोशी करूंक पावना. पूण जो कोण आपली जाणवाय देवाच्या उतराच्या प्रमाणे चलता आनी देवाच्या जाणवायेन चलता, आतां भाव भयणीनो कितें घडटा? तांकां आतां देवाच्या जाणवायेन आपलो थाराव, आपलें डिसिजन घेवपाक मेळटा. आनी ज्या भाशेन पयले थान 2 भाशेचो लोक आसलेलो, आयजूय 2 भाशेचो लोक आसा. कशे भाशेन 2 भाशेचो? एकलो लोक जो देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी घेता, आपल्या मनाची नडसडणी कोत्ता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां तांचें जिवीत कशे भाशेन चलतलें? देवाच्या जाणवाये प्रमाणे. पूण दुसरो लोक आसा जो फकत आयकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, फकत मिसाक वेता, देवस्पण कोत्ता, बिश्ट सजमता लागाय करून, कितें कांतारां करून, कितें तेर्स करून, कितें उतरां उलोवन ती सजमता की धर्म केलो म्हणून आतां देव आमचो मोग कोत्ता आनी तांकां कसलें बरें फायदो मेळटा. ना भाव भयणीनो, आमचो थाराव केन्ना सारको जातलो? आमचो थाराव, आमचें डिसिजन केन्ना देवा भाशेन जातलें?
जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तर आयज भाव भयणीनो आमी एक निचो करया. आमी एक थाराव घेवया की आयज तान आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आनी जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाची जाणवाय तांच्या भितर येता आनी देवाचे जाणवायेन जो कोण चलता तांकां सगळें देवाचें फाव जाता. म्हणटच देवाचीं भुरगीं फकत देवाचें उतर पाळटात, देवाचीं भुरगीं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात आनी संवसाराचो लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतात. तर आयज आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, देवाचे जाणवायेन चलपाक आनी सगळें जें जेजून केलां आमचे पासत खुर्साद तें आमकां फाव जावपाक, आमकां मेळपाक आयज आमी देवाचें उतर आयकोया, ताचें नियाळ करुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.